हो पळयात, हो फोंडा कॉम्प्लेक्सांतलो स्विमींग पूल. स्विमींग पुलांत घाणयारें उदक आयिल्ल्यान पुलांतलें उदक कशें पाचवेचार पडलां तें पळयात. गोंयांत जाल्ले राष्ट्रीय खेळां सर्ती उपरांत कांय दिसांनीच स्विमींग पूल दूशीत जाल्ल्यान हो स्विमींग पूल आतां बंद दवरला अशें कळटा. ज्या बांयतल्यान स्विमींग पुला खातीर उदक हाडटात त्या बांयत नालाचें उदक मिक्स जालां आनी ताका लागूनच स्विमींग पुलांतलें उदक म्हेळें जालां असो दुबाव थळाव्यांनी व्यक्त केला. आमी फोंडा कॉम्प्लेक्स हांगा आसा जो स्विमींग पूल आसलो त्या स्विमींग पुलान उदक ग्रीन टायप अशें उदक जालें आनी वयर थर निर्माण जालो ग्रीन कलराचो आनी ताका लागून जेन्ना राष्ट्रीय स्पर्धा जाली 9 तारखेर राष्ट्रीय स्पर्धा जेन्ना सोंपली तेन्नाच्यान स्विमींग पूल आज पर्यंत बंद दवरला. जे कोण स्विमींग करता जाल्यार तांकां कोणाक करपाक मेळना. तो कित्याक लागून बंद आसा म्हणजे ते सायडीन जे बांयचें उदक ते स्विमींग पुलान घालताले तेजी कुशीच्यान एक नाला गेला. त्या नालाचें उदक बांयक घेवन बांयचें उदक स्विमींग पुलाक पावलें अशी शक्यताय काही लोकांनी व्यक्त केल्या. तो स्विमींग पुलाचें उदक आरोग्याक दृश्टीकोनाच्यान अति मारक आसा. ह्या खातीर तो स्विमींग पूल बंद दवरला अशें सुत्रां कडून कळयलें आसा. एके वटेन सरकार गोंयच्या खेळगड्यांक उर्बा दीत जाल्यार ते गोंयचें नांव संवसारभर पळजळीत करूंक शकता अशी विधानां करता, जाल्यार दुसऱ्या वटेन आशिल्ल्यो साधन सुविधा खेळगड्यांक मेळप लेगीत कुस्तार जाला. स्विमींग पुलाचें उदक दूशीत कित्याक जालें ताची चवकशी जावची आनी हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी थळाव्या खेळगड्यांची मागणी. एकनाथ खेडेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.